दिव्यवाणी 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 Argan do Casimian Jesu, Hoglap do Casimian Jesu. Jesu Krista te mogoch bawbadino तुमकां सर्वांक सिराकाच्या बुकांत करच्या त्या पयणाक स्वागत सुस्वागत. सिराकाचो ग्रंथ आवासवर 16 आज आमी नियाळ करूंक वेतांव. हे घडीभर आमी मागया. सर्वेस्पर बाबा अगणित काकुळदारा तुका अर्गा होगळापानी वाकणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. अशे दिसा सिराकाचो ग्रंथ आमी नियाळचे वखदां आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान तूं बरो सर्गीची जाणवाय तूं आमकां पाठाय. ईश्वर आमकां भलायकी हाडून दी आनी तुज्या खातीर जियो कृपा मेळोवन दी, सर्गीची जाणवायन आमकां भरून दी. अशें संवसारांत येवच्या सर कश्टांक फूड करन तुज्या मेटांनी समकोंक जाय जाली कृपा बोड घटाय आमकां लाबोवन दी. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. घेवया आमी 16वा आवासवर. हांगा वडो 1 तावन 30 पर्यंत आसा. हांगा 2 विशय या आवास्वरांत आसात. पातक्यांक देवाची शिक्षा तशेंच सृश्टींत देवाची जाणवाय हाच्या विशयांत आमी हांकां आयकूंक मेळटा. उपकाराक पडनासलेल्या भुरग्यांची व्हड संख्या आशे नाका. अधर्मी पुतां विशीं संतोश भोगी नाका. तांची संख्या कितली व्हड आसूं देवाची भिरांती धरिनात जाल्यार तांचे विशीं संतोश भोगी नाका. तांच्या लांब अवकाचेर पातये नाका. तांचे संख्येचेर भरवसो दवरी नाका. कित्याक 1000 पुतां प्रास एकच पूत बरो. अधर्मी भुरगीं आसचे प्रास भुरग्या वेळीन मरचें बरें. एका बुदवन मनशा वरवीं एक शहर लोकांक बरी येता, पूण अधर्मी मनशाचे पिळगे वरवीं तें निर्जन जाता. असलें जायतें म्हज्या दोळ्यांनी देखलां, अशें प्रास चड म्हज्या कानांनी आयकलां. पातकी पिळगेमध्ये उजो पेटता, विद्रोही राष्ट्रामध्ये क्रोध जळटा. आपल्या सक्तेचेर पातयेवन उपराटलेल्या पुरातन दैतांक देवान बोगसूंक ना. लोटाच्या शेजाऱ्यांक ताणें वाचूंक दिलें ना, कित्याक तांच्या गर्वाचो ताका कांटाळो आयलो. नासाक निर्मिल्ल्या लोकांची ताणें दया केली ना. तांच्या पातकाक लागून ताणें तांकां हुमटून उडयली. 6 लाख पायदळ सैनिकांची ताणें दया केली ना. तांच्या काळजाच्या दारुण्याक लागून तांचो नाश जालो. तांचे मदें फकत एक हट्टी मनीस आसलो जाल्यारय ताका शिक्षा मेळनासता गेल्ली जाल्यार तें एक अजापच म्हूण येतें. कित्याक काकुळट आनी क्रोध दोनी सर्वेस्परा कडेन आसात. तो काकुळट करता आनी बोक्षिता, पूण खोट्या मनशांचेर आपलो क्रोध ओतता. जितली व्हड ताची काकुळट तितली व्हड ताची शिक्षा. हर एक मनशाच्या करण्या प्रमाणे तो ताची झडती करता. पातकी आपल्या लुटी सवें पडून वचूंक सोंसो ना. प्रामाणीक मनशाचो भरवसो निर्फळ जावचो ना. हर एक दयाळ करणेक फावो तें इनाम आसतलें. हर एकल्याक तांच्या करण्या प्रमाणे तें मेळटलें. अशें सांगिनाका हांव सर्वेस्परांत हांव लिपोवन आसां. सरकार कोण म्हजो उगडास करता? इतल्या लोकां मदें म्हजी उडोवप कोणायकी मेळना. विशाल सृश्टींत हांव कोण? अबळे आकाश आनी अत्युन्नत आकाश, पाताळ आनी पृथ्वी ताचे बेटे वेळार थरथरतात. पर्वत आनी पृथ्वीच्यो बुन्यादी तो तांचेर दिश्ट घालतना हालतात आनी कलकलतात. पूण ह्या विशीं कोणूच चिंतिना. ताचो वांटो कोण मनान धरता? वादळ कोणाकच दिसना तेच परी ताच्या कामां मदलीं जायतीं गुपीत उरतात. ताचे नितीचीं कृत्यां कोण प्रगट करतलो? कोणाच्यान तांची वाट पळोवयेत? करार पयस आसा. बोध नासलेल्या मनशाची चिंतना ही. मूर्ख आनी पिसो मात्र अशें चिंता. म्हज्या पुता म्हजें आयक आनी जाणवाय जोडून घे. सगळ्या तुज्या मनान म्हज्या उतरांक चीत दी. हांव तुका जोगती शिकोवन दितलो
आनी सारकी समजुणी परगट करतलो. सर्वेस्परान अरंभाक आपल्यो कृत्यो रचल्यो आनी त्यो करून जातच ताणें तांकां तांतांचो जागो दिलो तेन्ना ताणें ससनाक ताच्या कृत्यांची मांडावळ केली आनी तांचो कार्यक्षेत्र सर्व संतती पर्यंत निर्धारीत केलो. त्यो भुकेनांत वा थकनांत आपले कर्तव्य करिनासतना रावनांत एक आनी एकेच्या वाटेक केदीस आड येना आनी ताच्या उतरां विरोध ती केदीस वसनांत. उपरांत सर्वेस्परान पृथ्वीचेर आपले दिश्ट घाली आनी ती आपल्या उत्तम वस्तूंनी भरली. ताणें तिचो पयलो भाग जिन्साच्या प्राण्यांनी धांपलो आनी तिचे भितर ते वेताले. मुखाच्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपांत आमी कितें नियाळटा म्हळ्यार पत्क्यांचें एक मोल कशें आसता. थोडे फावटी आमी चिंतचे आसा ह्या संवसारांत 750 करोड लोक आसा. 750 करोड लोक, भारतांत 130 करोड आनी आमच्या ह्या राज्यान कर्नाटकान 100 करोड लोक आसा. इतल्या लोकां मदें देव म्हाका खंय पळयता गे म्हणून. मनीस चिंतिना इतल्या लोकांक ताणें जीव दिला न्ही गी. कित्याक अजून पर्यंत ह्या संवसारांत कोणाकय जीव दिवंक जायना. कितलो श्रेश्ठ व्यक्ती जावन दी, कितलेशे जण आपूण मातये बंदाव येता, उदकांत वता, समाधी जाता म्हणून सांगून फाटी येता म्हणल्यार फाटी येवंक नांत. कित्याक फाटी आयिल्लो म्हळ्यार आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त, मात्र ताचे थंय आमकां जीव आसा. त्या खातीर आज आमचें चिंतप आमी सारकें करी जाय. आमकां सिराक चिंतप सारकें करूंक आमकां आपोवणें दिता आनी वाटतक येता. सिराक हांवें तुमकां सांगलें, मुखेल मेस्त्री बरी तो आमकां शिकोवन दिता. ताची शिकवण आमच्या जिविताक उपकाराक पडटा. त्या खातीर हांवें चिंतलें पोरन्याचो ग्रंथ घेतना पयले सिराकाचो ग्रंथ घेवया. कित्याक बार फावटी आमी हो वाचचो उणें. आमी किर्तनां वाचता, ह्या पंचग्रंथ सुरवेचे ते वाचता, चडावत आमच्या वाचपान येतात. इवन सिराकी आमच्या वाचपान येता. पूण सिराकांत आमकां हर एकाक जबाब ह्यो मेळटात आनी हर एका विशीं शिकोवण मेळटा. एका नमण्यार एक दोतोर न्हू, कॅटेकिझम आमकां. कित्याक आमकां गरजेची ह्या संवसारांत आमी जियेतना आमकां कितें देव आमच्या लागीं उलयता आनी ह्या उलोवण्याद्वारे आमकां तो तरबेती करता. बायबलीक रितीन तरबेत करता आमकां. ताच्या ताळ्यान आमचें जिवीत जियोवंक आमकां तो उलो दिता. त्या खातीर हो एक ताळो म्हूण येता. देवाचें उतर एक ताळो. इट इज अ वॉयस ऑफ गॉड. आनी आज देवाचो ताळो ते आमकां सिराक बारी एक सोंप्या रितीन आमकां समजा सारकें तो आमच्या मुखार दवरता. त्या खातीर पातक्यांक देवाची शिक्षा आनी पातक्यांचें मोन कितें गे म्हणून सुमार 23 वळींनी हांगा तो काणसिता ह्या बरयता. उपकारा पडा नासलेल्या भुरग्यांची व्हड संख्या आशा नाका. पण हांगा एक 2 विशय आमी उडास धरचे. उपकारा पडची, उपकारा पडा नासली. कितें उपकारा पडची म्हळ्यार उपकारा पडची देवाच्या येवजणेद्वारे जाल्ली भुरगीं. देवाची येवजण खंयची? देवाची येवजण काजारी साक्रामेंत, लग्ना जिवीत. लग्न जिवितांत जाल्लीं भुरगीं उपकारा पडटात. कित्याक ते देवाच्या मांडावळीन जाल्लीं भुरगीं. आज देवाच्या मांडावळी विणे जाल्लीं भुरगीं आसात. ती उपकारा पडनात आसली. म्हळ्यार अनैतीक संबंधाद्वारे जल्मल्लीं भुरगीं. सबार फावटी हांगा एक पतीण आसता आनी दुसऱ्या कडेन ताका दुसरी भुरगीं आसतात. असले सबार दाखले हांवें पळयल्यात. आनी कितें सांगता, अधर्मी पुतां विशीं संतोश भोगिनाका. कित्याक अधर्मी लोक अधर्मी, तांकां जल्माची भुरगीं अधर्मींत जातात. ती बरें शिकयनात तांकां. आमकां कळीत आसा ह्या संवसारांत हें घडतें आसा. आमी कांय कुरडे न्हय, आंगले न्हय. त्या खातीर उजवाडाची भुरगीं आनी काळोखाची भुरगीं. उजवाड तांकां सर्गीचो, जाणवायेचो, सुमयाचो, देवाचो, भावार्थाचो, अंधकार्या संवसाराचो. त्या खातीर उजवाडाच्या भुरग्यांक आनी काळोखाच्या भुरग्यांक ताफावत आसा. त्या खातीर उपकारा पडनातल्या भुरग्यांची व्हड संख्या आशा नाका. अधर्मी पुतां विशीं संतोश भोगी नाका. तांची संख्या कितलीय व्हड आसूं, अधर्मी भुरग्यांची संख्या कितलीय व्हड आसूं, देवाची भिरांती धरिनात जाल्यार आनी तांकांय साल्वासांव आसा.
देवाचे बेंती दरिनान जाल्यार तांचे विशीं संतोश भोगिनाका. आज अधर्मी भुरगीं आसूं पुरो, पूण देवाची भिरांत तांकां ना जाल्यार तांच्या विशयान संतोश भोगिनाका. तांच्या लांब आवकाचेर पातये नाका, तांच्या संख्येचेर भरोसो दवरिनाका. तांचे लांब आवक तांकां आसूं पुरो, 100-120 years जियोंक पुरो, आनी तांच्या संख्येचेर तूं भरोसो दवरूंक वचनाका. कित्याक 1000 पुतां प्रास एकच पूत बरो. देवाच्या कुशे प्रमाणे देवा कल्तिमान घालचो, देवाच्या उजवाडान जियोवचो, भावार्थान जियोवचो, एकच पूत बरो. अधर्मी भुरगीं आसचे प्रास भुरग्यां बीन मरचें बरें. भुरगीं अधर्मी आसचे प्रास ती आवय बापायक खाल जायनात. समाज घातूक शक्ती म्हणटा आमी, कितें समाजांत सामाजीक जिवितांत पाड करची ती अधर्मी संपवता. थोडे फुडें आमचीच भावार्थी समेत अधर्मी जातात. आवयचें आयकनात, कितें म्हणटात तें गॅम्बलिंग खेळोंक येतात आनी ह्या संवसाराच्या नाका जाल्ल्या फाटल्यान पडटात. तांकां रोजार ना, मीस ना, देवाचें उतर ना, खंयचेंय ना. आमी थोडे फुडें सांगता आमच्या उतरांनी पोली बच्चेले बुंता सायबा म्हणून. तशीं अधर्मी भुरगीं आसचे प्रास भुरग्यां बीन मरचें बरें. एका बुदवंत मनशा वरवीं एक शहर लोकांक बरी येता. त्या खातीर एका बुदवंत मनशा वरवीं एक शहर लोकांक बरी येता, पूण अधर्मी मनशाचे पिळगे वरवीं ते निर्जन जाता. सांगा जाय म्हणना कितलींशीं राष्ट्रां निर्जन जावन गेल्यात. थंय बरें एक गव्हर्मेंट नात आनी थंय समाधान ना. कितलींशीं राष्ट्रां आमी पळयता, कित्याक थंय एक सिस्टम ना, बुदवंत कांय ना. ओट्टोगतांनी चिंतलां हातांत बॉम्ब आसल्यार या हातांत AK-47 आसल्यार गुळे आसल्यार पुरो आमी जिकेत. जायना. ताका देवाची जणवाय जाय, देवाचे आशिर्वाद जाय. खंयच्या मतांतल्या मतीन फंडामेंटलिस्टीक एटिट्यूड आसून सुरू केल्लें खंयचेय सक्सेस ह्या संवसारांत जायना. देवाक सोडून तुमी पळय हिटलराचें जिवीत कितें जालें, डिक्टेटर्स कितें जालें ह्या सगळ्या संवसारांत, राण्यो आसल्यो कितें जालें ह्या सगळ्या संवसारांत. इजिप्ताक तोसून पळयल्यार तुमी पळया, फरोच्या काळार आसलें कितें जालां. आज व्हडले व्हडले मम्मीस म्हणून पिरामीड आमी ते कितें म्हणटा समाध्यो पळोवंक ते येता. एका बुदवंत मनशा वरवीं एक शहर लोकांक बरी येता. त्या खातीर मुखेली बुदवंत आसो जाय, दाड्डो आसचो न्ही, पोटीमारचो आसचो न्ही. आज आमी पळयता सगळे फोटीपण असले मुखेली आसल्यार खंयचो गांवी, खंयचो लौकीक, खंयची जाती, खंयची खाती, खंयचो धर्मी मुखार येना. त्या खातीर बुदवंत मनशा वरवीं एक शहर लोकांक बरी येता, पूण अधर्मी मनशाचे पिळगे वरवीं ते निर्जन जाता. अधर्मी मनशाचे पिळगे वरवीं निर्जन जाता. असलें जायतें म्हज्या दोळ्यांनी देखलां, हाचे प्रास चड म्हज्या कानांनी आयकलां. सिराक सांगता, म्हज्या दोळ्यांनी देखलां, कानांनी आयकलां. पातकी पिळगे मदें उजो पेटता, विद्रोही राष्ट्रामध्ये क्रोध जळटा. पळय पातकी पिळगे मध्ये तांच्या मदें झगड पडतात. तुम्ही पळया थोडी राष्ट्रांनी कितें सकट जाता, तांच्या मदेंच झगडे आनी तीन नासकर खाण घेतात. थंय तुमकां कळीत आसा जात गत मत रेसिझम हे सकट आनी धर्म हाच्या विशयांत विद्रोही राष्ट्रामध्ये क्रोध जळटा. कोणाक केदाळा लगड काडचें भियेचें वातावरण ह्या संवसारांत ते करतात. आपल्या सकतेचेर पातयेवन उपराटलेल्या पुरातन दैत्यांक देवान भोगसूंक ना. पुरातन दैत्यांक म्हळ्यार आपणाच्या सक्तेचेर देवाक विरोध केलो सैतानांक, जम्र दैत्यांक, ह्या हर्रोहात आसलेल्या रायांक, एरोदू, आनी तुमी पळयतात कसले सकट राय आसले राजवड चलोवचे, तांकां देवान भोगसूंक ना. कित्याक ती देवाक विधेय जावंक ना, देवाचेर विश्वास दवरूंक ना आनी देवाच्या वाटेन ती चलोवंक नात. लोटाच्या शेजाऱ्यांक ताणें वाचूंक दिलें ना, कित्याक ताणें लोटाक उपाद्र दिल्ले, कित्याक तांच्या गर्व असो ताका कांटाळो आयलो. पण मनशाक लगड काडचो ताजो गर्व, ताजो अहंकार, ताजो मोसो, ताजी जिद्द, ताजो स्वार्थ. त्या खातीर पुरातन दैत्यांक देवान भोगसूंक ना, लोटाच्या शेजाऱ्यांक ताणें वाचूंक दिलें ना, कित्याक तांच्या गर्व असो ताका कांटाळो आयलो. नासाक निर्मिल्ल्या लोकांची ताणें दया केली ना, तांच्या पातकाक लागून ताणें तांकां हुमटून उडयली. नासाक निर्मिल्ल्या लोकांची ताणें दया केली ना. नासाक निर्मिल्लो लोक ताणें दया केली ना, कित्याक निर्मिल्ले ते नासा खातीर दियेतात ते अधर्म्या बरी, देवाक विधेय जायनात. तांच्या पातकाक लागून ताणें तांकां उमटून उडयली. म्हळ्यार पातकांतच जियोवची, पातकच तांचें कितें म्हणटात जिवीत करून खाण घेवची. देवान तांकां उमटून उडयली. 100 लाख पायदळ सैनिकांची ताणें दया केली ना, तांच्या काळजाच्या दारुण्याक लागून तांचो नाश केलो. आमी पळयता देवान सबार पोटी झुजांत इस्रायल प्रजेक जैत दिलां.
विविध आमच्या न्यायकर्ताद्वारे या रायान दावीद सलमाव ह्या रायांद्वारे ताणें जैत दिला. इवन तुम्ही पळयल्यार 1000 लाखांनी लोक तांबडो दर्यो उतरतना फाटल्यान आयली आनी तांबडो दर्यो 2 भाग करून पास जातना तेय तातूंत पास जाताले. तांणी चिंतलें आपणाक इस्रायलकारांक सोलोवंक जाता, पूण देव तांच्या पक्षान आसल्या द्वारे ते उदकांत सकड नाश जातात. त्या खातीर आमी पळयलें 6 लाख पायदळ सैनिकांची ताणें दया केली ना. तांच्या काळजाच्या दारुण्याक लागून तांचो नाश जालो. काळजाच्या दारुण्याक लागून तांचो नाश जालो. तांचे मदें फकत एक हट्टी मनीस आसलो जाल्यारय ताका शिक्षा मेळनासतना गेल्ली जाल्यार तें एक अजबस म्हूण येतें. कितें सांगता म्हळ्यार सिराक तांचे मदें फकत एक हट्टी मनीस आसलो जाल्यार ताका शिक्षा मेळनासतना गेल्ली जाल्यार तें एक अजबस म्हूण येतें. म्हळ्यार अधर्म्याक देव कांटाळटा. कित्याक काकुळट आनी क्रोध दोनी सर्वेस्परा कडेन आसात. ताजे कडेन काकुळटी आसा, क्रोधी आसा. हें 5व्या स्वरांत आमी आयकलें. आज हो काळ आमकां काकुळटीचो काळ. जेजूक ताणें धाडला, जेजू सरासवटी चलयता. पूण क्रोध आनी काकुळ तो जेजू दुसऱ्या फावटी येतलो, तो दुसऱ्या फावटी येतलो खुर्सार मरोंक न्हय, भागार आमकां न्याय तीर्प दिवंक. त्या खातीर काकुळट आनी क्रोध दोनी सर्वेस्परा कडेन आसात. तो काकुळट करता आनी बक्षिता. देव इज मर्सीफुल गॉड. ही शोज कंपॅशन अँड ही फॉरगिव्स. तो काकुळट करता आनी बक्षिता. पूण खोट्या मनशांचेर आपलो क्रोध वता. खोट्या मनशांचेर आपलो क्रोध वता. जितली व्हड ताची काकुळट तितली व्हड ताची शिक्षा. पळय, काकुळट दाखयता पूण तितली व्हड ती आसा ताची शिक्षा. हर एक मनशाच्या करण्या प्रमाणे तो ताची झडती करता. आमच्या करण्या प्रमाणे देव आमची झडती करता. पातकी आपल्या लुटी सव्यां पळोवन वचूंक सोंसो ना. पातकी चिंतीत हांवें सकट लुटून जमोवन बसल्या त्या लुटी सव्यां तो सल्वासांव घेवंक सोंसो ना. तो पळोवन वचूंक सोंसो ना. तो देवाच्या राजान रिगोवंक सोंसो ना. पूण पातकी आपणाच्या पातकी जिवीत ताणें बदलो जाय. प्रामाणीक मनशाचो बरोसो निर्फळ जावचो ना. त्या खातीर जो कोण मनीस प्रामाणीक आसा ताचो बरोसो निर्फळ जावचो ना. हर एक दयाळ करण्याक फावो तें इनाम आसतलें. हर एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे तें मेळटलें. पळया, तूं कितें कर, देवाक हरसी. हांगा प्रामाणीक मनशाचो बरोसो निर्फळ जावचो ना. जो कोण प्रामाणीक जावन जियेता ताचो बरोसो निर्फळ जायना. हर एक दयाळ करण्याक फावो तें इनाम आसतलें. त्या खातीर आमी करची माया मोगाची सेवा, माया मोगाची करणी, ताका इनाम आसतलें देवा थावन न्हू. हर एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे तें मेळटलें. हर एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे तें मेळटलें. अशें सांगिनाका हांव सर्वेस्परा तावन लिपोवन आसा अशें सांगिनाका तूं. सरकार कोण म्हजो उगडास करता, हांव देवाच्या मुखार ना, देवाच्या दोळ्यांत हांव लिपोवन रावलां. सरकार म्हजो कोण उगडास करता. इतल्या लोकां मदें म्हजी वळख कोण आयकी मेळना. कशें साद 1000 लाखांनी लोक आसा न्ही. हांवें सांगलें सगळ्या संवसार करोडांनी लोक आसा. देवाक म्हजी वळख कशी मेळत. विशाल सृश्टींत हांव कोण. तूं चिंत बरें, विशाल सृश्टींत आमी म्हणटा 1000 करोडांनी लाखांनी हे सकड संवसारांत आसा. पूण दयाळ करणे फावो तें इनाम मेळटलें. हर एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे तें मेळटलें. अशें सांगिनाका हांव सर्वेस्पर तो लिपोवन आसा. सरकार कोण म्हजो उगडास करता. इतल्या लोकां मदें म्हजी वळख कोणायकी मेळना. विशाल सृश्टींत हांव कोण. हू एम आय इन दीस होल ऑफ क्रिएशन. यू आर ए चायल्ड ऑफ गॉड. देवान तुका रचलां, देवान तुका जीव दिला. विशाल सृश्टींत हांव कोण अशें म्हणा नाका. आपले आकाश आनी अत्युन्नत आकाश, पाताळ आनी पृथ्वी ताच्या बेट्या वेळार तरतरतात. कोणाच्या बेट्या वेळार? देवाच्या बेट्या वेळार तरतरतात. देव ताची कृपा ह्या संवसाराचेर धाडटा. पर्वत आनी पृथ्वीच्यो बुन्यादी तो तांचे दिश्ट घालतना हालतात आनी कलकलतात. पर्वत आनी पृथ्वीच्यो बुन्यादी तो तांचे दिश्ट घालतना हालतात आनी कलकलतात. पूण ह्या विशीं कोणूच चिंतिना. ताचो वांटो कोण मनान धरता. पण देवाचो वांटो कोण मनान धरता.
वादळ कोणाकच दिसना तेच पर्यंत ताजी कामां मदली जैतीं गुपीत उरतात. ताजी कामां मदली जैतीं गुपीत उरतात. कित्याक पर्वत आनी पृथ्वीचे बुन्यादी तो तांचे दीस घालतात हालतात आनी कळकळतात, पूण ह्या विशीं कोणूच चिंतिना. ताचो वांटो कोण मनान धरता. वादळ कोणाकच दिसना तेच पर्यंत ताच्या कामां मदली जायतीं गुपीत उरतात. म्हळ्यार देव ताच्या सांगाता आसा, पूण हें सक्कड ताका देवाक तो सोडून आसा जाल्यार ताजी तशीच उरतली. ताचे नितीची कृत्यां कोण प्रगट करतलो अशें म्हणनाका. म्हळ्यार देवाची नितीची कृत्य कोण प्रगट करतलो अशें म्हणनाका. ताचे नितीचे कृत्य कोण प्रगट करतलो? कोणाच्यान तांची वाट पळोवं येता. कोणाच्यान तांची वाट पळोवं येता? करार पयस आसा. पण मग भाव भयणीनो थोडे फावटी आमच्या मती भितर हें सगळें एकच वाक्य 17 ta 22 पर्यंत हांव आनी फावटी वाचता. अशें सांगिनाका. कितें सांगून नजो हांव सर्वेस्पर्धां लिपोवन आसा. सरकार कोण म्हजो उडास करता. इतल्या लोकां मदें म्हजी वळख कोणायकी मेळना. विशाल सृश्टींत हांव कोण? आपले आकाश आनी अत्युन्नत आकाश, पाताळ आनी पृथ्वी ताचे मदें ताचे बेटे वेळार थरथरतात. पर्वत आनी पृथ्वीच्यो बुन्यादी तो तांचे दीस घालतना हालतात आनी कलकलतात, पूण ह्या विशीं कोणूच चिंतिना. ताचो वांटो कोण मनान धरता. सर्वेस्पराचो वांटो कोण मनान धरता. वादळ कोणाकच दिसना तेच पर्यंत ताच्या कामां मदली जायतीं गुपीत उरतात. ताच्या मदली जायतीं गुपीत उरतात. मोगाचे भाव भयणीनो, ताचे नितीचें कृत्यां कोण प्रगट करतलो. ताची नितीची कृत्यां कोण प्रगट करतलो आनी कोणाच्यान तांची वाट पळोवं येत. करार पयस आसा. कोणाच्यान तांची वाट पळोवं येत आनी करार पयस आसा. बोध नातलेल्या मनशाची चिंता नाही. ही चिंतना कोणाची? बोध नातलेल्या मनशाची. ही सकड बोध नातल्या मनशाची चिंतना. मूर्ख आनी पिसो मात्र अशें चिंता. त्या खातीर अशें सांगिनाका. हांवें वाचलें तुमच्या खातीर. सांगता हें बोध नातलेल्या असलें सक्कड देव खंय आसा, देव खंय पळयता, देव कित्याक ह्या संवसारांत असलें सक्कड जावंक सोडता, असलें सक्कड चिंतपां आसात पळय, ती निरार्थक आनी व्यर्थ जावन आसात. ताच्या मुखार आमी पळयता सृश्टींत देवाची जाणवाई. पण ह्या सृश्टींत ह्या सगळ्या सृश्टींत देवाची जाणवाई आसा. आनी कितें सांगता आमकां? म्हज्या पुता म्हजें आयक आनी जाणवाई जोडून घे. आमकां गरजेचें कितें? जाणवाई. हांवें पयल्या आवाजस्वरान तुमकां जावं पुरो 15व्या तशें 14व्या आवाजस्वरान ती सांगलें देवाची जाणवाई. ती देवाची जाणवाई ह्या सृश्टींत आमी पळोवंक आसा. त्या खातीर तुमी पळयल्यार रोमाघरा बरयल्या पत्रांत पयलो आवाजस्वर काडून वाचा 18 ta 32. रोमन्स 1:18-32 मनशा फुड्याचे अपराध म्हणून थंय बरोवन आसा. मनशाचें गिन्यान कितें जालें खंय? दाड्डें जालें खंय. कित्याक म्हळ्यार देवा विशयान कितें कळीत आसा तांकां सक्कड तें देवान स्पश्ट दिसाशें केलां ह्या संवसारांत गिन्यानाच्या दोळ्यांक. थोडे फावटी गिन्यान आमी कितें म्हणटात माळ्यार गेल्यार आमकां कितें समजना. म्हज्या पुता म्हजें आयक आनी जाणवाई जोडून घे. सगळ्या तुज्या मनान म्हज्या उतरांक चीत दी. उतरांक चीत दी. हांव तुका जोक्ती शिकोवन दितलो. हांव तुका जोक्ती शिकोवन दितलो आनी सारकी समजणी प्रगट करतलो. त्या खातीर सिराक आमकां जोक्ती शिकोवन दिता. सिराकाचो ग्रंथ आमकां जोक्ती शिकोवन दिता. सर्वेस्परान आरंभाक आपल्यो कृत्यो रचल्यो. आमी पळयता आरंभाक कितें रचलें? कृत्यो. हे सगळे संवसारांत मनशाक कितें जाय तें ताणें रचलें आनी त्यो करून जाताच ताणें तांकां तांचो जागो दिलो. तेन्ना ताणें कितें केलें? ताणें सगळ्यांक तांचो जागो आसा. जनवरांक जागो आसा, मनशाक जागो आसा, ह्या पृथ्वीन सगळ्यांक जागो आसा. आमी कोणायक दावडोवंक नजो. ताणें ससनाक ताच्या कृतयांची मांडावळ केली. देवाच्या मांडावळे बरी कोणाकच मांडावळ करूंक जायना आनी तांचो कार्यक्षेत्र सर्व संतती पर्यंत निर्धारीत केलो. सो ताणें मांडावळ केली आनी ताचो कार्यक्षेत्र निर्धारीत केलो. त्यो बुकेनांत वा थकनांत आपलें कर्तव्य करिनासतना रावनात. पळया माथेवाचो अंजल 6 वड 25 ta 30-4 सांगता. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका, कांय भियेनाका. पळया ती सुकणी, पळया थंय लुवनांत वंपिनांत हें सक्कड आमी आयकता हांव थंय. म्हळ्यार त्यो बुकेनांत कितल्या कोरडांनी सुकणीनांत
कितल्या कोराड्यांनी जीवदळ्यो जानवरांत तर देवान तांकां मांडावळ घाल्या त्यो भुकेनांत तकानांत आपलें कर्तव्य करिनासता रावानांत पळय आमकां सकाळीं संजेर आमी ब्रेकफास्ट कर खाता पूण जानवरांक तशें न्ही तांणी अरयपटी काण सोदून वचूं जाय रास घालून ती दवरनात तुप्यान भरून दवरनात पूण देव तांकां पोसता राखता एक आनी एकेच्या वाटेक केदीस आड येना कित्याक म्हणटा हांगा देवाची मांडावळ एक आनी एकाच्या वाटेक केदीस आड येना आनी ताच्या उतरा विरोध ती केदीस वचनांत देवाच्या उतरा विरोध ती केदीस वचनांत उपरांत सर्वेस्परान पृथ्वेचेर आपली दिश्ट घाली आनी ती आपल्या उत्तम वस्तूंनी भरली सर्वेस्पर ह्या पृथ्वीचेर दिश्ट घाली सर्वेस्परान आमकां उत्तम वस्तू ह्या सृश्टेंत दिल्यात रचनेंत दिल्यात पृथ्वेर दिल्यात त्या खातीर ताची जतन घेवची आमकां खबरदारी ताणें दिल्या जबाबदारी ताणें दिल्या आनी उत्तम वस्तू आमच्या खातीर ताणें भरल्यांत ताणें तिचो वयलो भाग जिन्साच्या प्राणयांनी दांपलो आनी तिचे भितर ते वेताले तिचो वयलो भाग जिन्साच्या प्राणयांनी दांपलो ताणें कितें केलें तुमी पळय रान ह्या राणांत सगळ्या संवसारांत कितलें उदक आसा धर्त आसा रान आसा हें सक्कड आसा सक्कड एक मांडावळ देवाची आसा त्या दाळा देवाची मांडावळ उलटा पलटा जाता तवळ आमी सकल पडटा आमी वळवळटा आतां ह्या दिसांनी आमकां पुरो ग्लोबल वॉर्मिंग एनवायरमेंट क्रायसीस हवामान वैपरीत्य हें सक्कड अतिवृश्टी अनावृश्टी म्हणटा आमी हें सक्कड कित्याक घडटा म्हळ्यार मनशान देवाचें बॅलन्स सुकयलां ताच्या स्वार्थान ताच्या हांकारान ताच्या मोसरान ताणें कितें केलां ह्या पृथ्वेचो वडील तो म्हूण चिंतीन आसा वडील देव ही प्रकृती सक्कड देवाची जावन आसा तर म्हज्या भाव भयणीनो आज आमी 16व्या स्वरांत आयकलें पातक्यांक देवाचे कशा विशयान आमी आयकलें आनी कशें तो ताजे काकूळ तूं दाखयता क्रोध दाखयता ताज्या विशयान आमी आयकलें ताज्या उपरांत आमी कशें सांगनासतना म्हळ्यार देवा विरोध वचनासतना जियेजय म्हणल्या विशयान आयकलें आनी देवाची जाणवाय कितें ह्या सृश्टेंत म्हणल्या विशयान आयकलें तर ह्या आवास्वराच्या ह्या उतरांचेर वंदवून आज आमी मागया आमकां देव ताच्या जाणवायांत भरून दी आमचे देसलो अंकर बनपस बंदड्यो पयस करून दी म्हणून आमी मागया सर्वेस्पर बापा अगणीत काकुळदारा तुका अर्गां होगळाप आनी तुका वाकणी महिमा दिता अशे दिसा सिराकाच्या ग्रंथद्वारे तुवें आमकां दिवच्या शिकोवण्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता गेल्या त्या 15 आवास्वरांनी आमी तुजी स्वार्थ आयकली आनी आज ह्या 16व्या आवास्वरांती तुजी स्वार्थ आमी आयकून आमकां एक पळीण करूंक अवकाश दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता पातक्यांक तुजी शिक्षा कशी तुवें लायल्याय म्हणल्या विशयान आमी आयकलें मात्र न्ही तुज्या काकुळटनी क्रोध त्या काकुळटीचो आमी फायदो उठोवंक नजो बागार मोगान तुजी सेवा करी जाय तशेंच केदाळ आमी तुज्या विरोध येता तुजो क्रोध आमचेर पेट्टा सबार गणिता बायबलांत ह्या विशयांत आसात आमी जाणा तर आज आमी आमकांच तुका समर्पण दिता आमचे अस्कत काय अस्कत कुडस्कत मोत तूं बक्षी आमकां पवित्र तुज्या सक्तेन अभिषेक कर जें कितें उणें पडलां भरती कर दी जेजू तुज्या नांवान हांव मागता आज तूं आमचो पुनर्जीवन क्रिस्त आमचे मदें आसाय कितलोसो लोक ही स्वार्थ आयकता कश्टांत आसा ना समाधान आसा घरा भितर पिचार जावन आसा रुमा भितर क्वारंटायन जावन आसा हे हांतुळणाकच कित्याक तांकां आयलेली ती मारेकार कर गौरवी हांतुळणार आसात बापा तुवें हात सोडल्यार आमकां कोणूच नात तुजी जाणवाय जेजू जावन आसा तुजी जाणवाय पवित्रोत्म जावन आसा तर त्याच जेजूचो सेवाक हांव जावन मागता म्हज्या परिचया खातीर व्हॉट्सअप ईमेल फेसबुकाचेर कितलींशीं तेसावां कितल्या जाणांक कामाचे प्रॉब्लेम इमिग्रेशन प्रॉब्लेम विसा प्रॉब्लेम कितल्या जाणांची कुटुंबां पयस आसात कश्टांत आसात आस्पत्रेंत आसल्यार मरणाक येवंक जायनातली तसली बरी गत आज ह्या संवसारांत आमी पळयते आसा विज्ञान वाडटाना आमी सकल पडटा आनी आमचें चिंत बसकत जाता आनी आमचें आत्मीक जिवीत अशेर जालां आज तुज्या पवित्रत्म्यान तूं आमकां भर तुजो पवित्रत्म आमकां चलोवन ही सगळींची जाणवाय तूं भर ती जाणवाय ह्या उतराद्वारे आमी वाचतना आमच्या थंय क्रियाळ जावन दी आनी आमचे थंय काम वाव करूंक आरंभ करूं दी देवा सर्वेस्परा सर सक्तेवन दिव तूं तुका आसात कितेंच ना
तर आज ही स्वार्थ ऐकून हर एका म्हज्या भाऊ भावड्यांचेर आशीर्वाद घाल, त्यांच्या कुटुंबाचेर आशीर्वाद घाल, तांचे तेसावां बेसावांनी बदलून दीत, कितेंय जर उणें चड उणें आसा तें सकट तुका सांबाळून दिता. ICU, MICU, NICU आसली, व्हेंटिलेटर आसची, अंतुळणार आसची, तांकां जेजूच्या नांवान उठोवन सोलोवन दीत, जेजूच्या नांवान तांकां गूण जावन दी, जेजूच्या नांवान तांकां भलायकी लाभून दी. तकले जावन पांया पर्यंत म्हणजे विश्व खंयच्या स्थितीर आसात आमी नेणाव, कोलेस्ट्रॉल, फॅट, शुगर, BP, ह्या कसलेंच हार्ट अटॅक, अकालीक मरण अवघड आमकां घडना जावं. कोरोना तसले मारेकार व्हायरस आमच्या कुडी भितर, नाका भितर, श्वासकोशा भितर वचना जावं. आमचे श्वासकोश, लिव्हर, लंग्स सकटचे रक्तान तूं नितळ कर. आमच्या किडनी तुज्या रक्तान तूं नितळ कर. किडनी स्टोनांतून सुटका दी. ब्रेस्ट कॅन्सर, ट्युमर निष्क्रिय कर जेसू. पती पत्नी मध्ये बरो संबंध तांच्या मध्ये आसचे सर. वायट ओडण्यो सोयो निष्क्रिय जावन दी. पवित्रत्म्यान ती बरोवन दित. सगळो संसार तुज्या मोगान बरोवन दी जेजू. तुझ्या नावान हांवें शिकयल्याच्या आशिर्वादाचेर वळोवन दी. टच देम लॉर्ड, anoint them Lord, heal them Lord, deliver them Lord. जेजूच्या नावान तुमकां जैत, जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बापू फ्रँकलिन सोजू शिवमोगा दियेसीस म्हज्या खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर मागा. तशेंच आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलाच्या पंगडा खातीर मागा. म्हणजे येसूस्परच्या पंगडा खातीर मागा. ही सुवार्ता जाता तितल्या लोकांक तुमी मुखार करा. देव बरें करूं. दिव्यवाणी